सगळीं आमी उबी रावन दिसाची सुरवातेक गायन गावया. परमेश्वर राजवट चलयता. A22 पान 11. A22 पेज 11. परमेश्वर राजवट चलयता. ताचेर सगळेच मोगाचे. परमेश्वर राजवट चलयता. ताचेर सगळेच मोगाचे. उजोडान उजवाड सोर्गीचो आमचो देव आमचेर पाकयता. सोमेस्ता लागीं आमयता. आपणाचे मोदीचो वयता. उजोडान उजवाड सोर्गीचो आमचो देव आमचेर पाकयता. सोमेस्ता लागीं आमयता. आपणाचे मोदीचो वयता. परमेश्वर राजवट चलयता. ताचेर सगळेच मोगाचे. परमेश्वर राजवट चलयता. ताचेर सगळेच मोगाचे. शिवासना राजा बाबेऱ्या राजवट की आपली चलयता. प्रितीच्या भुरग्यांक एकठांयता. सोण एकल्या कोमान बेगयता. शिवासना राजा बाबेऱ्या राजवट की आपली चलयता. प्रितीच्या भुरग्यांक एकठांयता. सोण एकल्या कोमान बेगयता. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी माय मोगाचो येवकार. ह्या बुधवाराक पास्कांच्या आतोळ्यांतलो बुधवार. केरीत भाशेन देवाक दिन वासुया. जेजूच्या जेवणपणाचो संतोश आमचे काळजांनी घेवन ह्या दिसांनी आमी घराघरांनी भेट करता. पवित्र उदकाचो शितोळ तुमच्या कुटुंबांचेर मारता आनी जिवन जेजूक आमी गोवाय दिवंक केरीत तुमचे पासत मागता. आयच्या मिसांत लाजरूस फेर्नांदीस आमचे बाब पासत मागुया. 3ऱ्या वर्साचो उगडास ताची गोडची गोतात. लाजरूसाक जेजूच्या जिवनपणाचो बागेली करूंक मागतना आज आपल्याचो लग्नीक वर्शीक दीस पाळटा आंद्रे आनी रुजारी आब्रेव, बर्नेट आनी मोनिका कुरेया आनी आपलो वाडदीस समोर रोमता बेनेट कुरेया. तांकां सगल्यांक किरीत देवाच्या आशिर्वादान बोर म्हूण आमी मागुया. तशेंच मागुया आनी देवाक दिन वासुया आमचे सोंपून गेल्ल्या पाप साहेबा बसत सर्गीच्या बापान ताका आपले कुशळकायेंत आपल्या विसवांत आपल्या सांता भक्ता संगताक घेतला ही आमची खात्री. तो एका सोबीत जाग्यार आसा जंय कश्ट ना, जंय पिडा ना, जंय आकांत भिरांत ना. ह्या आमच्या मोगाच्या पापसाहेबाक देवान ताचे बरे वावराची मुजरी फाव करूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मरून जिवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, आमी भावार्थाची यात्रेकारां भरवंशान आमची वाट चलता आनी वाटेर जायते फावटी आमी निराशी जाता, थकता, आंग काडटा. आमचें सगळें बरें चलना तेन्ना आमी सगळींच घुस्पता. मावसाचे वाटेर आसलेले शिसांकूय तशेंच घडलें. आमकां अदीक जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या भरवंशान आमची काळजां बोर म्हूण हे मिसांत मागुया. हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता.
सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओमचो प्राग, ओमचो प्राग, ओमचो बोडो प्राग. केपाचो पागेवन सदांच संकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या विनंती करात म्हणून प्रार्थना. सोरपदवेदार देव आमची काकूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, क्रिसा काकूत को, क्रिसा काकूत को, सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को. महिमा देवाक उंच सर्गी. आणि शांती ताच्या इष्टांत संवसारी सर्वेस्परा देवा सुरगीच्या राया सर्वोदिदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका देनवासता. तुज्या तर वैभव पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्राक सोम्या देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, जेजूच्या पुनर्जवणपणाच्या दोबाजीक समारंभान वर्सान वरस तूं तुजे पोरजेक संतोश भरीत करताय. ही परब आमी फकत भायले दोबाज्यान सोंपोवंक दिवं नाका. बगर काळजाचो संतोश आमचे जिणेचे नवे चालीन सांबाळून सासणाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धोर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू आनी जुआंव एकदम सांजेची 3 वाजता प्रार्थना करूंक देव मंदिरान वेताले. एका जल्माच्या लांगड्याक उबारून वताले आनी देव मंदिरान भितर सोंतेल्या लागीं ताणीं भीक मागच्याक दिसपोटी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटा त्या दारांत सोंशीन ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरान भितर सोदता तें पळोवन ताणें ताजे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुआंवान ताजे दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पळय. आपणाक ताजें कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन ताजे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपें ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजारेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्याक हाताक धरून ताका उबो केलो. तुंयच्या तुंयच ताचे पांय आनी कुबे घोट जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत तांचे बरोबर देव मंदिरान गेलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगल्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारा सोशी बसून भीक मागी तो होच म्हूण ताणें ताका वळखलो आनी त्या मनशा कडल्यान ते विशीं ते अजापून तोटाकली. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जाबाब जावं दी. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सगळीं म्हणया
सर्वेस्पराक सोदता ती काळजां संतोष बरी जावं. सर्वेस्पराक वाखाणात ताचें नांव परगट करात. पोरजां मदें ताचीं कर्तृत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्यांची ताची स्तुती करात. ताची ओचोऱ्यांची सगली कडेन किर्ती गायात. जबाब सर्वेस्पराक सोदता ती काळजां संतोष बरी जावं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगता. सर्वेस्पराक सोदता ती काळजां संतोष बरी जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. जबाब सर्वेस्पराक सोदता ती काळजां संतोष बरी जावं. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुता दुवानो, ताणें विंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमींचेर ताची पदवी चलता. जबाब सर्वेस्पराक सोदता ती काळजां संतोष बरी जावं. ओजार पिणकात दिल्ले उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पोर सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्राहमा कडेन कबलात केली. इजाकाक सोपूत घेवन भास दिली, तीच ती. जबाब सर्वेस्पराक सोदता ती काळजां संतोष बरी जावं. उद्गाराक सगल्यो उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाऊस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जे सगळें घडलेलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाल्यो कसल्यो? चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लिओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलोला तांची खबर नासलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार गाय. ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? तांणी म्हणलें, नासरेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देवा आनी आख्खे परजे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पोतवेन बरयलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल यादनिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मण मारूंक दवरून दिलो आनी कुर्सार किडायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आज तिसरो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उसवाडाचे आदीं ताचे फोणाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बराबरचे कांय जाण फोणाशी गेले आनी बायलांनी सांगलेलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण
गोळये आनी प्रवादियांनी सांगलोले तितली सोत मानूंक जोड मोनाचे मनुश्य तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवांत भितर सरूंक नाका आसलें काय. मागीर मोइसेसा आनी सगल्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागतात तितलेय शास्त्राचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसोर ते वेताले त्या गांवा लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी परतून म्हणलें, आमची शिराव सांज जाली आनी दीस दारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावंक गेलो. तांचे सांगाता जेवणाक बसला तेन्ना ताणें उणो घेतलो, देवाक दिन वासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो. पूण तो तांचे दोळ्यान मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर उलपतलें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांचे सांगाती एकटवली आसली ती तांकां मेळ्ळी आनी तांकां सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी शिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उणो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे आकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भयणी भावानो, 2013 ह्या वर्सा ब्राझील ह्या देशान वर्ल्ड यूथ डे जालो. आनी वर्ल्ड यूथ डे आमी जाणा व्हडलो इव्हेंट. तरेकवार वाठारांतली तरणाटी ह्या वर्ल्ड यूथ डेयांत वांटो घेतात. अशें म्हणटा थंय वॉज ऑलमोस्ट 13 मिलियन यूथ हू वर गॅदर्ड डे फॉर दॅट इव्हेंट. निकतोच आमचो पाप साहेब फ्रांसीस तेन्नाच पाप साहेब जाल्लो. ह्या वर्ल्ड यूथ डेयाकूय तो हाजीर आसलो आनी ताची सोर भोंवतणी तरणाट्यांची खेट. आतां हे तरणाट्या मदें हूंय इश्टानो एक इटालियन एक्ट्रेस आसले, बियात्रीस फाझी. क्रिस्तांव खरें, पूण घोडेक क्रिस्तांव धर्म तितलो समजो नासलें, तितलें जेजूक ते वळखो नासलें, पूण आसलें त्या वर्ल्ड यूथ डेयाक आसलें. आनी सगल्या तरणाट्यांक एड्रेस करता आसतना हूंय पाप साहेब फ्रांसिसान त्या वर्साचो विशय, वर्ल्ड यूथ डेयाचो विशय व्हडल्यान सगल्या तरणाट्यांक म्हणून दाखयलो. गो, डू नॉट बी अफ्रेड, सर्व. वचात, भियो नाकात, सेवा करात. व्हडल्यान. आनी सगलीं तरणाटी ताळयो मारूंक लागलीं. जायतीं जाणां हूंय रडपाक लागलीं. ही पाप साहेबाची उतरां तांच्या हूंय काळजाक लागलीं. आनी ह्या बियात्रीस फाझी एक्ट्रेस अशें हूंय एका इंटरव्यूवान सांगतालें, जेन्ना ही पाप साहेबाची उतरां म्हज्या कानार सादलीं तेन्ना आपशींच म्हाज्या दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवूंक लागलीं. क्रिस्ताक घोडेक हांव तितलें वळखो नासलें. आपशींच म्हाका दिसलें क्रिस्ता विशीं शिकूंक, क्रिस्ता विशीं जाणा जावंक, क्रिस्ताचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक. बाबा भयणीनो, आयचें वाचप शुभ वर्तमान आमी आयकलां. 2 जाण शीस जेरुजालेम सोडून एमाउस ह्या वाठारांत वेतात. 2 कारणां बाबा भयणीनो तुमचे मुखार दवरता कित्याक लागून हे जेरुजालेम शार सोडून एमाउसाक वेताले पळय ते. एक, व्हडली भिरांत तांच्या काळजा मनांत. तांचे गुरुजीक जेजूक तांणी कुर्सार मारलो, कसलें मरण ताणें सोंसलें, नॅक्स्ट नंबर शिसांचो जातलो.
व्हडली भिरांत. ताका लागून जेरुजालेम शारांनी नाका या पळोवन या. दुसरी वस्त, जेजू 3 वर्सांचे मुणयारी जिवितांत कितलेशेच बरें जेजून केलें, कितल्योश्योच मिलाग्री केल्यो. शीस जे आसले जेजूचे वर्रान छाती फुलोवन सांगताले, वो जावन आसा तो नेमलोलो मेसियास, जो येवचो आसलो तो जेजू क्रिस्त, हो आसा आमचो मेसियास. आनी मेसियास म्हणून हात विस्तारून हुर्सार मेलो. केदी व्हडली लॉज. ज्या लोकांक ते सांगताले सगल्यांक छाती फुलोवन हो मेसियास म्हणून, आतां होच लोक तांकां बोटां दाखोवन म्हणटालो, हुंय आसा तुमचो मेसियास. लॉजेची वस्त हे आनीक नाका म्हणून जेरुजालेम सोडून ते एमावसाक वेताले. आनी एमावसाक वेता आसतना बाबा भयणीनो, शुभ वर्तमान आमकां सांगता, पुनर्जीवन जाल्ले जेजूची भेट तांकां जाता. वळखूंक ते विसरतात. सगळे निराशीपण ते जेजू मुखार दवरतात आनी जेजू तांकां समजायता. जेन्ना जेजू उंडो घेवन मोडटा, जे भाशेन ताणें निमाण्या जेवणाक जी घोडणी केलेली तेच भाशेन जेजू तांचे मुखार करून दाखयता. तेन्ना की तांचे दोळे उक्ते जाता. निराशी कशें ते एमावसाक वेताले, आतां कुशल जावन काळजां उमेदीन पेटोवन परते जेरुजालेम ताची गवाय दिवंक येता. बाबा भयणीनो, तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत जायते फावटी अशें घडलां आसतलें. हांवूच जेन्ना निवास सेमिनरी सेंट झेवियर्स कॉलेजीन म्हाजी हायर सेकंडरी करतालो तेन्ना दुलेर सावन सेंट झेवियर्स कॉलेजीन आमी चलून वचूंक जाय आसलें. मिस जातोच ब्रेकफास्ट बेगीन बेगीन खायन 7:30 आमी भायर सरताले. पावोन पावना वाट, केदी व्हडली चोट्टी काडूंक जाय आसली, पावोना. पूण जेन्ना कॉलेज कोबार जाताली तेन्ना परतून येताले तेन्ना रोखडेच पावताले. कित्याक 3-3:30 तरी जाताली पावता म्हणसर. आनी 3:30-4 पासून आमचो गेम्स टायम, फुटबॉल खेळोंक आमी वेताली. उमेद आमकां. बाबा भयणीनो, जेन्ना ही उमेद आसता न्हू तेन्ना कसलेंय काम आमी करूंक वेता न्हू बेगोबेग जाता, रोखडेंच जाता. हांव घोडेक तितले एफर्ट्स पासून घालूंक म्हाका फावना. हांव घोडेक म्हाका पासून तितली कॅपेबिलिटी ना. पूण जेन्ना ती उमेद आसता न्हू बाबा भयणीनो, तें काम रोखडेंच जाता. आयज बाबा भयणीनो, आयज आमकां विचार करुया, जेजूचो पाटलाव करूंक तुका आनी म्हाका उमेद आसा काय? निराशी काळजां कशी करूंक जाय म्हणून मिसाक येतात, उंड्याचे मोडणेंत आमी वांटो घेतात. ही आमची क्रिस्तांवांची चाल जाल्या काय? आमकांच विचार करुया. निराशी जालेल्या एमावसाक वेतायल्या शिसा भाशेन तुजें आनी म्हजें मन जालां काय? आमी वेता, आमकां संवसार बरो दिसता, संवसार बरी खुशालकाय दिता, संवसारांत आमी वेता. वो उमेदीन जोळटी काळजां घेवन जेजूचे गोवाय जावं आमी देवाशी परतून येता काय? भेटून आमी गायन गावया. सी 30:8 तुकाच बाबा, पान 40:4, सी 38 पेज 44. मोचे हाथ गे, मोचे पाय गे, स्वीकार कोरादा घोषे, तुझो मोयलो बोरगोट करू, शुकोबोल सगळ्यांक दिवू. तुकाच बाबा
भयणी भावांनो, जे आमचें बलिदान पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेश्वर आमचे मोगाळ बापा, मनशा कुळाचेर सोडवणीची बोली आयज आमी तुका दिनवाशी काळजान भेटयता ती दोयेन मानून घे आनी ओतम्यांची आनी कुडीची भलायकी आमकां दिवन सदां आमकां तुज्या मोगान खुशाल भरीत कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वार्ता सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन भासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर्ब काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुज्या मोहिमेची किर्ती आनी वाखणी व्हडच्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोभ निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनः जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाचे नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सौ दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 Novaraco sorbismo tu, Sorgali sosar volia, Tucea voi mova, U sorgi, Tu casoi soi, Sorbis cora cinavi, Etata casoi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना कावस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात, म्हज्या रगताची कास, नवे आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन बणा मुर्गी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोरबोंडारा आमची सोड बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेब, सिमी आमचे आदारी बिश्पा,
आणि सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान भाडी सर्वेश्वरा तुझे चाकरा लाजरसची काकुतलो तर काय संवसारांतलो तुवें आपूण येयलो बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर तो मेलो तशेंच ताचे बरोबर तो आतां पुरो जिवन जा पुरो जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव मनीची काकुतलो तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्याचो आज लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटल्यांची आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांची हे मिसा बेटीन आपल्या घरांनी रावन वांटो घेतल्यांची दया कोर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगती तिजो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोनमृत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना तोच जेजू जाका उंडो मोडटा आसतना एमावसाची वाटेर आसलेल्या शिसांनी ओडकलो तो जेजू आमचे बरोबर आसा हांगा आमचे काळजांत येवंक आमी तयार करता आसतना हे जेजूक तांचेच भाशेन उर्बेन उमेदीन आमी गोवाय दिवं पुनर्जीवन जेजूक आमच्या उतरांतल्यान आनी जिवितांतल्यान आमी दुसऱ्यांक पोरगोटूं आमकां घोटाय आनी उर्बा दी आनी आमचे निशेल्ले आनी तोखलेले आत्म्याक ऊब आनी जीव बरीत कोर म्हूण बराबर म्हणुया आमचे आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामको येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसवटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटा तितले आमकां निवार सर्वेश्वरा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवंशान उतरिकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडती पोरी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान तुमी ह्या जेजू क्रिस्ता जे दोन तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बावताचे दीस घाल शेकुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं पुनर्जीवन जेजूची शांती एकामेकाक दियात देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी वस्त जेजू जण एमावसाची वाटेर आसलेल्या शिसान नवी उर्बा दिली आपल्या पुनर्जीवनपणाचे तांकां गोवाय केले हो जेजू आज आमचे काळजां दिता आमकांय आपले उर्बेन भरता आमच्याय क्रिस्ती जिविताक नवी नदर दिता ताच्या जेवणांत वांटो घेतिली आमी सुभागी म्हाका फावना पूण तुज्या एका कचरान म्हाका भलायकी मेळ्ळी
सुमिया जेजू ये जेजूक आमच्या काळजान शिवताना आमी गायन गावया. D30 पान 68, D38 पेज 68. सुमिया जेजू येदुये आमच्या काळजान रावुगे. सुमिया जेजू येदुये आमच्या काळजान रावुगे. बापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मुनीस जालोय. सासणांक तुझे येवजण जाले आमचे मोदे मिराकोचे. सुमिया जेजू येदुये आमच्या काळजान रावुगे. सुमिया जेजू येदुये आमच्या काळजान रावुगे. मुख्य सोयमान काला तो जालोय जात्रा रुपांत दिसती पडलोय. आमची पातकां काडून उडयताय शांती तुमची आमकां वाटाय. सुमिया जेजू येदुये आमच्या काळजान रावुगे. सुमिया जेजू येदुये आमच्या काळजान रावुगे. उमेदवार आमकां बोरताय बापा सारकी आमकां करताय. बावळ तुजी आमी सगळीं दिनात आयल्या तुजी चडशी. सुमिया जेजू येदुये आमच्या काळजान रावुगे. सुमिया जेजू येदुये आमच्या काळजान रावुगे. तांदूळ आमची तुजेर देवता हुस्क्या पोती तुजेर सोडटा. आमकांच तुका समोर बिना जिवीत आमचें तुका मोगा. सुमिया जेजू येदुये आमच्या काळजान रावुगे. सुमिया जेजू येदुये आमच्या काळजान रावुगे. प्रार्थना. प्रिय बाप्पा, प्राचीत काळांत काळजाच्या उतरेगांनी कोतकोतीत मागण्यांनी आनी कुडी आत्म्याचे दोनवणीन आमच्या आदले पातकी चालीक आमी पाठ केल्या आनी आत्म्यान नितळ जावन पास्कांची परब आमी संभ्रमल्या.
पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कुडीन रगत आतांच आमी घेतल्यान. उणो मोडटना एमावसाच्या शिसांनी ताका ओळखलो. तेच बाजून आमी ताका ओळखला, आमचे काळजान घेतला आनी तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल आमचे जिणेंत सांबाळूंक आमकां तेच पुनर्जीवन जेजूचो आदार आनी कृपा मेळो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भयणी भावांनो, आमच्या पाप साहेबाचो मरणाचो दीस सोनवारा दीस सकाळीं 9 वाजता सान पेद्रूची बाजिलिकेंत मरणाची कार्यावळ चलतली आनी ते उपरांत निमाणें मागणें करून ही कूड सांता मारिया मायोरे एक इगोर्ज आसा सायबीण मांयक भेटयलेली. ते सायबीण मांयचे बाजिलिकेंत आमच्या पाप साहेबाक पुजतले, थंय दवरतले ताची कूड. ही इगोर्ज सगळ्या इगोर्जांची आवय व्हडल्या सायबीण मांयक भेटयलेली, देखून ताका सांता मारिया मायोरे म्हणटात. व्हडली इगोर्ज सायबीण मांयक भेटयलेली. मागुया आमच्या पाप साहेबा बसप. काल रातीक आमचो एकलो याज्ञीक भाव मारगांव क्लर्जी होमांत सोंपला. फादर उबाल्डो डिकुना म्हण. फादर उबाल्डो डिकुना गांवांत मोयरा, पूण कावेलोसी बेतालबाती ह्या वाठारांत तो पादविकार कसो वावुरलो आनी आतां क्लर्जी होमांत आसलो. आमी दोगूय बाराबोर सेमिनारीन भितर सरलेले. तो मातसो पिरायेन व्हडलो आसलो आनी ताचें लेट वोकेशन, पूण आमी दोगूय बाराबोर सेमिनारीन भितर सरलेले. दोगूय बाराबोर सांगताक जेवणाक खेळूंक सगळ्याक आसले. राती 8 वरांचेर तो सोंपलो क्लर्जी होमान. ताचे पासून मागुया सर्गीच्या बापान ताका आपली शांतीन घेवंक. कोण ना ताका एकलोच भाव तो आनी एकलीच भयण कोलवा आसताली आनी मावय बापूय कोण ना ताका. मागुया ताका सर्गीच्या बापान आपली शांतीन घेवंक. 25 तारखेर शुक्रारा दिसाक 6 वरांचेर आमी आर्गांचे मीस करतले आमचे इगोर्जेन आनी ते उपरांत धाकटी कार्यावळ. पाप साहेबाच्या मरणाक लागून आमचो आनी फुडली कार्यावळ आमी रद्द केल्या, कॅन्सील केल्या. पूण मीस आसतलें. मिसा उपरांत आमी आशिर्वाद घालतले ह्या हॉलाचेर. आनीक डोनेशन ड्रॉ आसतली. तुमी सगळ्यांनी येवन आमचे पासून मागचें. फादर हिस्टन, फादर डॉमिनीक, ब्रादर शेल्डन, ब्रादर डुबन, आमी सगळे ह्या मिसांत वांटो घेतल्या. आनी फादर युजीक आमचे बरोबर आसतलो, युजीक फेर्नांदीस. तो देवाचें उतर त्या दिसाक आमकां पुरगुटलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जय देवाचे- जय सर्वेस्परा. देवाचे व्हड उपकार. जय जय सर्वेस्परा. विसाच्या शेवटाक गायन गावया के सो मरणांतलो जिवो जालो. पान 141 के 6 पेज 141. मरणांतलो जिवो जालो. जय जय जय. फोंडांतलो जेजू जालो. जय जय जय. मरणांतलो जिवो जालो. जय जय जय. फोंडांतलो जेजू जालो. जय जय जय. Sorpodvida rozara, koji koso porazo, poracia dorunca, civitacia bonara, donde gula morazo, poracia